आजकालची आमची स्वमिनी ट्रेंडी जाल्ली आसा, पण अश्यो कांय स्वमिनी आसा जी पारंपारीक धंदो सांबाळून चलूंक लागल्या. आमच्या बरोबर अशीच एक स्वमिनी आसा, मयुरा केणी. हाय मयुरा. मयुरा, आता खूप धंदे आयल्या, खूप व्यवसाय आयल्या, पण तूं तुजो ट्रेडिशनल धंदो सांबाळून रावला. सो आमकां तेज्या बद्दल कितें सांग. हो धंदो जो आसा हो म्हाज्या मांवाचो आसा, मिस्टर अंकुश केणीचो. आणि हांव आनी म्हाजो घोव आसा न्हू, आमी दोगांनी हो कंटिन्यू केला. एक्चुली आमी दोगूय जाणां क्वॉलिफायड आहा, बट वी डोंट आमी जॉब्सांच्या फाटल्यान बी वचूंक ना, आनी आमी तेजोच धंदो आतां आमी कंटिन्यू करता. धंदो जो आसा पारंपारीक जे आमी जात्रांनी किंवा फेस्तांनी पळयता, सो तुमचो धंदो तितलोच मर्यादीत आसता काय आनी केन्ना तुमकां तशो ऑर्डर्स येता? आमकां ऑर्डर्सूय आसता, आनी आमी आतां न्हू रिसंटली आमी सप्लाय स्टार्ट केला. म्हणजे वेगवेगळ्या सुपर मार्केट्स, आउटलेट्सांक आमी खाजे, लाडू, माना हे सगळे सप्लाय करता. कारण ह्या खाज्या खातीर एक GI मार्कूय दिला, सो तेज्या बद्दल मयुरा तूं कितें सांगतलें? आमी ह्या GI खातीर अप्लाय केलेले आनी आमकां GI टॅग मेळिल्लो आसा. आनी इम्पॉर्टंट क्रायटेरिया म्हणटा पळय तेका FDA लायसन्स जाय फॉर खाजे मॅन्युफॅक्चरींग, आनी तो आमच्या कडेन आसा, म्हणून आमकां तो GI टॅग मेळ्ळा. म्हाका एक सांग, आतां खुबशे आसा जे आपले पारंपारीक धंदो सोडटा, ते मागीर खाजें आसूं किंवा शेती आसूं किंवा आनी कितें आसूं, सो असल्या बायलांक, असल्या चलयांक तुजी कितें मॅसेज आसतली? ट्रेडिशनल जे बिझनस आसा ते आमकां कंटिन्यू करूंकूच जाय, कित्याक आमची एक ती ओळख म्हणटा पळय तशी आसा. आनी जॉब करपा पेक्षा केन्नाय धंदो केल्लो म्हाका बरोच कसो दिसता. आनी हो ऑलरेडी सेटअप बिझनस आसलो, सो असोच तो सोडून दिवप वाऱ्यारूय आमकां बरें दिसलें ना. सो हांवें आनी म्हाज्या घोवान अशें ठरयलें की वील कंटिन्यू विथ द बिझनस, आनी आमी तो करता. आनी इतकें तुमकां सांगूं शकता की ह्या धंद्यान, ह्या तशें न्हू खंयच्या धंद्यान न्हू भरभराटाय आसात, फक्त आपणें मेहनत घेवंक जाय आनी मन लावन आपणें काम करूंक जाय, आनी यू हॅव टू गिव यू 100%. फेस्तांनी किंवा जात्रांनी अशे स्टॉलाचेर बसून खाजें विकता, सो हें करतना एक बायल मनीस म्हणून तुका कितें त्रास जाता? एक्चुली इट्स व्हेरी सपोर्टीव एंड वेलकमींग. थोड्यांक लोकांक न्ही मातशें अजापूय दिसता की हांव सबंद दीस रावता, रातचे शॉपार रावता. बट जेन्ना बिझनस येता पळय, देन यू हॅव टू स्टार्ट इट फ्रॉम झिरो लेवल. फॅमिली सपोर्ट कसो आसा तुका? खूब आसा. माझी फॅमिली, तेजी फॅमिली सपोर्ट करता, म्हणूनच हांव आनी घोव विदाउट म्हणजे बाकीचे जे लक्ष न दिता आमी 100% ह्या लक्षाचेर, धंद्याचेर लक्ष दिवं शकता. हे बिकॉज ऑफ फॅमिली सपोर्ट. ती मागीर हेजी भयण असो, तेजी भयण खूब सपोर्टीव आसा. म्हाजी फॅमिली जावं, म्हाजी मम्मी मामी सगळीं म्हाका खूब सपोर्ट करता, म्हणूनच हांव इतकें करूं शकता. नाल्यार म्हाका इट वॉज नॉट पॉसिबल, कित्याक म्हाका म्हाज्या स्वताची 2 भुरगीं आहा, जेंचे शिक्षणाचे आनी जेवणा खाणाची खूब जबाबदारी आहा. ती सगळी दे टेक केअर ऑफ. म्हाका तेंचे कांयच हुस्को ना, आनी आय कॅन 100 म्हणजे टेन्शन फ्री रावन हांव हांगा बिझनस म्हाजो सांबाळूं शकता. पण एक GI कॉन्फरन्सूय अटेंड केल्ली, सो गोवन खाजें तुवें थंय रिप्रेझेंट केलें, तेज्या बद्दल कितें उलय? It was an all India GI meet held at Greater Noida in Delhi. जेन्ना म्हणजे फूल भारतांतले न्हू सगळे GI टॅग प्रॉडक्ट्स आसले पळय, ते डिस्प्लेर आसले अँड यू कूड सेल इट. म्हाका खूब सांगपाक अभिमान वाटता की हांवें थंयसर न्हू ऑन जस्ट डे 1 हांवें जितको म्हाजो स्टॉक व्हेल्लेलो अरावंड ऑफ 25 kgs, हांवें सगळो फर्स्ट डेसा सोंपयलो. अँड पीपल गेव अ व्हेरी गूड रिस्पॉन्स, कळ्ळें. बिकॉज दीस इज अ डेलिकसी ऑफ गोवा जी तुका सहजासहज भायर मेळना. आनी GI टॅग आमकां कित्याक मेळ्ळा? बिकॉज ऑफ यूज ऑफ जिंजर इन दॅट. बाकी कडेन जे मेळटा पळय खाजें, तितून जिंजर आसना. एक ट्रेडिशनल गोवन खाजें आसा पळय, तितून आमी गांवठी आल्याचो वापर करता, ताका खूब मेडिसिनल व्हॅल्यू आहा, कळ्ळें. आनी खूब बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो. इट वॉज अ व्हेरी गुड इनिशिएटीव टेकन बाय गोवा सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ गोवा. आनी त्यांच्या मार्फत आमी गेल्लेली GI टॅग खातीर मिटाक. सो ही एक आशिल्ली स्वमिनी मयुरा केणी. She is well qualified for a white collar job, but she preferred going with the traditional business. With Onkar Falari, this is Aparna Badigar for Prudent.